दिवचलच्या एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडान 19 कासवांक काळवी वाठारांत वाचयले। 2 जाण कासवाची तस्करी करताले। एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक ही गजाल कळटकच तांणी सुवातेर वचून तांकां धरले, पूण सापडले तेन्ना दोगूय पोती उडून पळळे। साल्वार केले ते 19 कासवांनी 16 तुपे कासव आसात। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन तांकां उदकांत सोडले। काल हांगासर एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे आमकां एक मेसेज येयली की काही लोक जे आसा कालवीच्या वाटेंतल्यान खुबशे कासव धरून मेन रोडा वयल्यान भावकयच्यान जे मये कुंभारवाडो ह्या दरम्यान ते पोती तकलेर घेवन चलत येत आसा। त्या अनुसार हांव ताबडतोब त्या जाग्यार गेलो आनी पळयता जाल्यार दोग जाण दोन पोतयो जे आहा तकलेर मारून घेवन येताले। हांवें तांकां जेन्ना क्वेश्चन केलें ताका जाल्यार तेणी नाल म्हणून सांगलें आनी दाखय म्हटल्यार तेंच्यांनी ती पोती थंय सायडीक उडयली। ज्या वेळाचेर ओपन करून पळयलें जाल्यार भितून कासव आसले जेंकां सॉफ्ट शेल टर्टल म्हणटा आनी हार्ड शेल अशे दोन तरेचे कासव जे आहा चडशे हांगासर मेळटा। आतां जे सॉफ्ट शेल जे आसा ते जवळ जवळ 16 आसले आनी बाकीचे 3 म्हणजे टोटल 19 अशे हे कासव जे आहा ते तेंच्यांनी शेतांतल्यान काडलेले। तेच्या उपरांत हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे आहा ऑफिसर आहा तांकां कॉन्टेक्ट करून तेंच्या वांगडा ते कासव जे आहा रिलीज केले। हालींच्या दिसांनी पळोवपाक गेल्यार हे जे प्रकरणां जी आसा ती खूब प्रमाणान वाडलेली आसा। तियात्र सर्तीन माजोड्डेच्या कला निकेतनाक पयले इनाम मेळ्ळा। कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या 39व्या तियात्र सर्तीच्या अ गटाचो निकाल जाहीर जाला। दुसरे इनाम कानोयेच्या अनिल ऑल्गा प्रोडक्शनाक जाल्यार मेर्शेच्या सेंट डॉमिनिक ड्रामेटीक ट्रुपाक तिसरे इनाम मेळ्ळा। कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वागान हो निकाल जाहीर केलो। 1 लाख रुपयाचे ते बक्षीस मेळिल्लें आसा। कला निकेतन गोवा माजोर्डा हांणी सादर केल्ल्या क्षितिदान पावल घालगोबाये ह्या तियात्राक दुसरें बक्षीस 75,000 रुपयांचे हे मेळिल्लें आसा। अनिल ऑल्गा प्रोडक्शन्स कांदोळीम हांचो शिक्को ह्या तियात्राक तिसरें बक्षीस 50,000 रुपयांचे मेळिल्लें आसा। सेंट डॉमिनिक ड्रामेटीक ट्रूप मेर्सी न्याय वो अन्याय बेस्ट एक्टिंग मेल हाजे खातीर पयलें प्रायज मेळ्ळां समीर गडेकर टॉनी ह्या भुमिके खातीर आमी खंय चुकलीं ह्या तियात्रांत। बेस्ट एक्टिंग फिमेल सगळ्यांत पयलें प्रायज मेळ्ळां तें स्मिता होबळे श्यामा ह्या भुमिके खातीर न्याय वो अन्याय शायना ह्या भुमिके खातीर। बेस्ट डिरेक्शन जो सगळ्यांत म्हत्वाचो पार्ट 10,000 रुपयांचें पयलें बक्षीस डॉमिनिक डिकोस्टा क्षितिदान पावल घालगोबाय ह्या तियात्राक। आता पळया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। मुरगांव पत्रकार लेखक संघाच्या नव्या कार्यालयाचे दाबोळेचो आमदार मॉविन गुदिनोन उक्तावण केले। ह्या वेळार मुरगांवची नगराध्यक्ष सुमिता उसगांवकार, कायदो आयोगाचो चेअरमॅन नरेंद्र सावेकार असले। कोणे चिंतलोले एक नवी पार्टी दिल्ली आयला, कोणे चिंतून एक नवी पार्टी येतली म्हणून बोल्दीस पार्टी येयला म्हणजे हे कितें दाखयता तेजो एकूच मिनींग येता की आज सामान्य लोकांक मान येयल्लो आसा। ते दीस गेले आमी लिडर म्हूण आमी करता ते तुमी आयकतले म्हणून हें आमकां कळपाक जाय बरे भाशेन। तेन्नाच फुडलें राजकारण बरें जातलें, तेन्नाच फुडल्या राजकारणाक आमकां मान आसतलो आनी लोकांक जाय ते तशें जातलें। ते गेलो जे म्हाका दिसता अशेंच करपाचें, तशें केल्यार आमी शेणटले। दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी एनडी अगरवाल मंगळारा रिटायर जालो। प्रशासनात सुदारणा करपाचो आपणे यत्न केलो अशें अगरवालाचें म्हणणें। ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम वी स्टार्टेड। आई एम नॉट सेइंग लेकिन जितना करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आई वांट ए सिस्टम वंस यू गिव द एप्लीकेशन टू द पब्लिक ऑफिस, each step of the application you should know on your mobile। जैसे हमने शुरू में ये एप्लीकेशन दिया फॉरवर्ड टू तलाटी, SMS अलर्ट जाता था योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू तलाटी। व्हेन तलाटी सेंड अ रिपोर्ट टू द मामलतदार, SMS अलर्ट होता योर रिपोर्ट हैज बीन सेंट टू द मामलतदार। गोवा क्वीन ह्या बॅटरीर चलपी रिक्षाचे फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान उक्तावण केलें। ही रिक्षा बॅटरीर चलता, ताका लागून प्रदूषण जावचें ना अशें तांचें म्हणणें।
ये पॉल्यूशन फ्री रहेगा, इसमें कोई भी गियर नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, नॉइज़ फ्री है, टोटली इको फ्रेंडली है। इसमें एक बार में 4 बैटरी यूज़ होती है। एक बार हम लोग चार्ज करने के बाद उसमें 70 to 80 किलोमीटर 4 पैसेंजर और एक ड्राइवर के साथ जा सकते हैं। प्रुडंटा खातीर दिशान परब आणि समीर भट. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.